मोपा विमानतळाचे सुवातेर झाडांची सरसकट हजारांनी कत्तल सुरू केल्ल्यान NGO रेनबो वॉरियर्स हायकोर्टात गेल्ले। ताचेर हायकोर्टान झाडां मारूंक स्टे दिल्ल्यान JMR कंपनीची अडचण जाल्या। हायकोर्टाचे सुटीकालीन खंडपीठान बुधवारा JMRची बाजू आयकून घेतली। 25 एप्रिलाक हायकोर्टान झाडां मारूंक स्टे दिल्ली। ऑर्डरीत फेरफार करचो म्हूण कंपनी मागता। JMR कंपनी म्हणटा, मोपा एअरपोर्ट सुवात वेगवेगळ्या झोनांत विभागल्या। झोन 5 ते 9 मदीं रनवे उबारपाचो प्लान आसा। झाडां मारूंक स्टे दिल्ल्यान रनवेचें काम थारिल्ले वेळे परस फाटीं पडलां। 5 ते 9 झोनांतलीं झाडां मेजपाचें काम जालां। उपवनपालाची 20 एप्रिलाचे आदेसात झोन 5 झाडां मारूंक परवानगी। त्या झाडांतलीं दुर्मीळ झाडां दुसरे सुवातेर लावपाची JMRची तयारी। हायकोर्टाचे 25 एप्रिलाचे स्टे प्रमाण झोन 6 ते 9 झाडां मारूंक उपवनपालान परवानगी दिल्ली ना। नियमीत खंडपीठान सुनावणी 6 जूनाक दवरल्या। तो मेरेन प्रकल्पाचें काम आडकतलें। थारिल्ल्या वेळे भितर काम जावप कठीण। गोंय सरकारानूय JMRच्या याचिकेक तेंको दिलो। पूण झाडां कापूंक विरोध करपी याचिकादार रेनबो वॉरियर्सान मोपा विमानतळाच्या झोन 5 झाडां मारूंक उपवनपालान दिल्ल्या परवानगीकूय हरकत घेतली। हायकोर्टान सगळ्यो बाजू आयकून घेतल्यो। हायकोर्टान निर्देश दिल्यात ते अशे। उपवनपालान झोन 5 झाडां मारूंक दिल्ले परवानगेक अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार हरकत घेवंक हायकोर्टाचो रेनबो वॉरियर्साक 15 मे मेरेन प्राझ। 6 ते 9 झोनांतलीं झाडां मारूंक परवानगी दिवंक उपवनपालाक मेकळीक। 6 ते 9 झोनांतलीं झाडां मारूंक परवानगी दिल्यार रेनबो वॉरियर्स 7 दिसां भितर हरकत घेवंक शकता। हरकत घेतल्यार अपिलेट ऑथॉरिटीन अपिलाचेर 10 दिसां भितर निकाल दिवचो। मे म्हयनो सोंपता मेरेन एपिलेट ऑथॉरिटी सगळ्या याचिकांचो निकाल दिवंक शकता आनी नित्याचें खंडपीठ 6 जूनाक हे गजालींचेर सुनावणी घेतले। तेन्ना त्या खंडपीठान दिल्ल्या निकालात फेरफार करपाची गरज आसा अशें दिसना म्हूण हायकोर्टाचे सुटीकालीन खंडपीठान स्पश्ट केलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।